रेजिग्नेशन त्याचे पावल्लें आसा हां आनी आमची कमिटी बैठक घेतल्या नंतर ते एक्सेप्ट जातले. सर हांव कशें पळयता तुमी की एका मनशाक ते तुमी अजून आमदारकीचे उमेदवारूच आहा, ते आमदार जावंक ना. तेच आमदार आनी जावच्या हे पयलीं आमचे जे उमेदवार गेल्या ते स्वखुशीन वचूना. हां तांचेर कसलो तरी दबाव आसा, हां कितें कसले तरी आरोप आसा आनी ते आरोप लिपोवपा खातीर हे दोनूय उमेदवार सरकाराच्या वटेन गेले. पूण वचपाचो आलो जाल्यार 2-3 दीस पयलीं तर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली अरे तुमच्या 2 बरोबर. वर्सां जाल्यार तो काम करता. हां 2 वर्सां तो काम करता आनी आज अकस्मात कित्याक गेलो हें तुमी ताका विचारा. तुवें प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेतली हें ताका विचारा. तरी त्या दीस सुद्दां शुअर नाशिल्ले, पूण सरकाराच्या दरबारी प्रेशर कसो येता कोणाची तें सगळ्यांक खबर आसा आनी ह्या प्रेशराचेर कितलेशे जाण भितर सरलेले आसा. तुम्हाला कॅन्डिडेट आसा? आमचे कडेन बरे कॅन्डिडेट आहा आनी सुजिनान सांगल्या प्रमाणे थंय एमजीक मीन आसा, एमजीक बेज आहा आनी एमजी म्हणून कोणूय जिखतलो.